जेजू भोव मोगाचे. जेजूच्या येण्यावरवीं बेतनी कुटुंब सदां संतोषान भरलेले. तो संतोष उत्सार बेतनीचें गीत गावया. दया करून सर्वांनी बसचे. गरजेच्यो कळवण्यो. मिसाच्या बलिदाना वेळार आम्ही नामी येरलेल्या अधिकृत फोटोग्राफर शिवाय हेरांनी आल्तारी लागीं तस्वीरो काडूंक येवंक नसो म्हूण कालती विनंती. तुमची मोबायलां स्विच ऑफ दवरूंक विनंती. मुरी बेतनीची माय आनी राणी तिची मजत आनी ससाय आज आंगवणेकरच्या भयणीचेर माग्यां गावन गीत आंकवारीचे ये तूं राणये.
आज बेतनी कुटुंबाक वर्त्या संतोषचो दीस. देवाचो सेवक रेमंड मास्तरेन बापान स्थापीत केल्ल्या बेतनी मेळाची 15 जाणां भयणी आपलो शाश्वत आंगवण्यो करूंक मुखार सरिल्ल्या ह्या संदर्भी तांच्या संतोषांत वांटेली जावंक आनी तांकां बरें मागोवंक हांगासर जमल्ल्या गोवळी बापांक, येसाक भावांक, धार्मीक भाव भयणीक आनी सर्वांक बेतनी कुटुंबा तर्फेन मोगाचो येवकार. आज आमची भयणी लौकीक कुशलयेच्या बुलोवण्याक फाट करून क्रिस्त आमची ग्रेस्तकाय आनी दादोसकाय तोच आमच्या जिणेचो शेवट म्हूण उक्त्यान पासरूंक ती मुखार येतात. मोरा पर्यंत सम्यक विश्वासी रावतल्या म्हूण पवित्र सभे खुजीर आपलो शाश्वत आंगवण्यो करूंक आयती जाल्ल्या तांचे खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. तांणी विसरली ही धार्मीक जिणी तिरासनेन सांबाळूंक देव तांकां कृपा दिवं दी म्हूण मागया. मोगाळ भयणीनो, हो जावन आसा तुमकां सम्याक समर्पणचो वेळ. जळचे दिवे हाती घेवन सम्याक भेटोवंक तयार जाल्यात. त्याच जिवान जेजूक मेळच्या अत्रेगान हे मिसेचें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. मोगाचेनो, येवकरिस्तांतलो जेजू ह्या आमच्या भयणीक भरपूर आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण ह्या मिसेच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक तरान मागया. Kaisa Vida
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सवे असो. पवित्र सभेक परतो दीस आज प्रत्येक जावन हांगासर 15 जाणां भयणींनी आपलें समर्पण संपूर्ण तरान देवाक करचें आनी मरा पर्यंत विश्वासी रावता, देवाच्या जिविताचो आरसो जावन जियेता असली एक बासवणी आज करूंक आसा. सोम्याक आज आमी अर्गां दिवया. ह्या आमच्या भयणी सांगाता, तांच्या कुटुंबदारां सांगाता, बेतनी मेळा सांगाता आनी आमच्याय जिविताचें समर्पण जें बाप्तिस्मांत केल्लें, क्रिस्मा वेळार केल्लें, याजकी संस्करणे वेळार केल्लें, धार्मीक आंगवण्या वेळार केल्लें तें उडासा काडून आमचेरी सोम्याचो आशिर्वाद मागया आनी नितळ काळजान हें बलिदान पेटोवच्या खातीर आमची अस्कत काय वळखून पथकाचें वखसाणें मागया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी आनी तुमकां भोवणो दुसऱ्या संता मनाची दुखरां सर वायटान करून हांवें जायती पथकां केल्यान ओमसा प्यार ओमसा वाडाप्यार ओमसा वाडाप्यार ह्या सर भगिनी सदांच वागली सगळ्या देखां आनी तुमकां भोव भयणीनो म्हजे भितर आमचो सरस्वत लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची खाकूट करूं आनी आमची पथकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. देवाचे शये तू संसाराचे
करूया. देवा आमच्या बापा, या तुझ्या दुआंसोवें पवित्र स्नानाचें देणे तुवें भोव फळां बरीत केलें आनी तांची काळजां जेजूचो अदीक लागशिल्लो पाटलाव करच्या उदार अत्रेगांनी भरली. तर शुभ वर्तमानाचे संपूर्णायेच्या मार्गार थांबनासतना सोलोंक तांकां बळ दी. अशें तांच्या मटवासी जिविता वरवीं तुज्या सगळ्या भुरग्यांची पवित्रताय वाडय आनी तुजें राज्य विस्तारूंक तांची उमेद चडय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. म्हज्या पुता, सर्वेस्पराची सेवा करूंक तूं आशेताय जाल्यार ताळणेक तयार राव. प्रामाणीक काळजा सुजा आनी थीर राव आनी विघ्नाच्या वेळार भिये नाका. तुवें तुजे दीस सुखान सोंपोवचे खातीर ताका वेंग मार आनी ताका सांडी नाका. जें सगळें तुजेर येता ताचो स्विकार कर. तुज्या कश्टांक सोंसणीक जा. कित्याक भांगारूच्यान घालून तपासतात आनी देवाक मानवतल्या मनशांक कश्टांच्या आखट्यांत. ताचेर विश्वास दवर आनी तो तुका पावतलो. नीट वाटेन चल आनी ताचेर भरवसो दवर. सर्वेस्पराक भियेतल्यानो ताचे काकुळटीचेर भरवसो दवरा. तुमी पोडना जावच्याक वांकडी वाट धरिनाकात. सर्वेस्पराक भियेतल्यानो ताचेर विश्वास दवरा आनी तुमचें इनाम तुमकां चुकचें ना. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पर
उल्हासान भरता सर्वेश्वराक काळे सोचे उल्हासान भरता. बागिवून पावलून फिलिपकाराक बरयलोले चिटी वेले वाचो. ह्यो सगल्यो वस्तू म्हाका फायद्याच्यो आसल्यो, पूण आतां क्रिस्तांव पासत त्यो हांवें नुकसान म्हूण लेखल्यो. जेसू क्रिस्ताची म्हज्या सोम्याची वळख इतल्या उंच मोलाची की ताचे पासत सगळें हांवें सोडून दिलें, सोगोत शेण म्हूण दवरलें. कसले आशेन क्रिस्ताक जोडून घेवंक आनी ताच्या एकवटान जिवंक म्हाका फावो जावंक ही एकूच म्हजी आशा. म्हज्याच कोन्यांनी जोडलोले समृद्धी थावन येता तें प्रामाणीकपण आनी म्हाका ना, पूण क्रिस्ताचेर हांवें भावात दवरला म्हूण ह्या भावाताक लागून देवान म्हाका फुक्या आपोवण्याक मानवल्लो केला. अशें जेजूक वळखूंक, ताच्या पुनर्जिवीतपणाचें बळ अणभवूंक, ताच्या कश्टांनी वांटो घेवंक, ताच्या मरणान ताचे सारको जावंक इतल्याकूच हांव ओतरेकतां. हे भाशेन मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक पावतलो म्हूण म्हाका बोरवांसो आसा. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोरा स्तुती करा, ताच्या नावाक गितां गाया. सर्वेस्पोराचें नांव सदैव जावं, आतां आनी सदा सर्वदा. सर्वेस्पोराक स्तुती करा, ताच्या नावाक गितां गाया. सर्वेस्पोराचें नांव सदैव जावं, आतां आनी सदा सर्वदा. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुवांव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. हांव करी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटामाली. मुजे थंय आसून फोळ दिनांतलो हर एक फांटो तो कातरन घालता आनी फोळ दिता तो हर एक फांटो चड फोळ ताणें दिवचे खातीर सावार्न बेंडटा. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात येदोळूस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुमी मुजे थंय एकवटून रावा. तेदना हांव तुमचे थंय एकवटून रावतलों. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फोळ दिवंक शकना, तशेंच मुजे थंय एक जावन रावल्या करीत
तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवाल तुमी फांटे जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां तो यथेश्ट फळ दिता, कित्याक म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावनातल्या फांट्या बरी कातन उडयतले आनी तो सुकोवन वेतलो. तसले सुके फांटे आरायतात आनी उज्यांत घालून लासतात. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें तुमी कितेंय मागयेत तें तुमकां मेळटलें. तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजे शीस म्हणून दाखोवन दिल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. जसो बापान म्हजो मोग केला तसोच हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावात जाय. देवाचें उतर हें वखरी तुका क्रिस्ता. शाश्वत अंगवण्यो भयणी, आता श्रेष्ठ वडीलनी कडे निस्कळपण, दुर्बळकाय, विधेयपण ह्यो 3 अंगवण्यो शाश्वतपणी करूंक रसा मागतात. देवाक समर्थ करून दिलेल्या तुमच्या धार्मिक संस्थान कसल्यो कष्ट अडचणी आनी सुख संतोष आसात म्हूण देवाचे कृपेन आमकां अनुभव मेळ्ळा. तर आतां देवाच्या मानाक आनी पवित्र सभेचे सेवे खातीर आमी जेजूच्या ल्हान फुलाच्यो बेतानियाच्यो भयणी ह्या तुमच्या संस्थेन धार्मीक देशाच्यो शाश्वत आंगवण्यो करून आमकां रसा दिवन भयण रोसलीन श्रेष्ठ वडीले लागीं नम्रतायेन आमी हे मागणे करता. देवाचे उद्धार. Jesucristowi, Mujamogata, Bhavano, Jainano, आणि प्रत्येक जाऊन आज समर्पण करून कायलेल्या मोलाळ भयणींना जेजू आमकां हेच्या वांजेलांत ताचे थंय राव आनी ताणें आमचे थंय रावचे विशयान सांगला. ताचे थंय एकटो रावलो जाय आनी ताच्या भितरच ताच्या जिवा भितर आसा जाय आनी ताणें आमच्या जिवा भितर आसत जाय. ह्या विशयान सांगून दाराळ उच्च कसलो फळ आमी दिवूं बापाक महिमा दिवूंक आनी आमी ताचे शिस्त म्हूण दाखोवन दिवूंक तो आमकां दवरला. हे एकामेका थंय रावचें, ह्या एकामेकाच्या जिवान प्रवेश जावचें कशें? हांव गोंयच्या भितर सांगता ह्या दुसऱ्या भासांत आयकता आनी बिलकुल करून सोम्या थंय रावूं ताची आशा, ताची जाणवाय, ताच्या विशयांतली समजणी चड आनी चड घेवंक आनी ह्या पासोतून हे सरसर्ती कांयच करपणांतल्यो संख्ये कशें तो लेखला. फकत सोम्याक वळखूंक ताचो मोग करून ताच्या जिवा भितर जियोवंक. जेजू आनी सांत पावल तें सांगता तें आज आमच्या वयलीच्या जिवनांत आनी आमच्या जिवनांत कशें आमी लागू करयेत. नियाळ करता आसतना फुडार सायलो
आवयच्या रोखण्याचो. एक आवय भुरग्याक आपल्या गर्भांत गेला. तिच्या गर्भांत एक प्राण तिच्या काळजा सकयल आनी एक प्राण तो असो खास वाडोवन व्हड जाला. तिच्या काळजाच्या उडये सगळी भुरग्याच्या काळजाची उडी तिका आयकता. गरजेस्त जाल्यार ती हांव म्हणच्या बदला आमी म्हणून उद्देश उलयता. कित्याक लागली एक आवय एक वचन न्ही बहुवचन वा दोगां सांगता. जेन्ना तिचें बाळ तिच्या गर्भांत आसा आनी उपरांत जाल्यार कित्याक लागल्यार त्या भुंय व्हडल्या वतांती भुरगें आवयचें आनी आवय सांगता एक विशेष संबंध दिवन आसा. पण सोल्यांक देवाक एक नांव आसा एलोहीम म्हणून नांव. एलोहीम एल म्हणल्यार देव. एलोहीम ताचें बहुवचन गॉड्स इंग्लिशान जाल्यार एलोहीम. पूण सदां आमी तर्जुमो करता आसतना एलोहीम आसल्यार देवूच म्हणून तर्जुमो करता. आमी मनशांनी एकामेका संबंधान आसचे ते सादारण देवाच्या ह्या रुपाक ताळ पडटा न्ही. देव एक तरी ताचे ते दोन वा एक आसले ताच्या नांवांच कळटा बहुवचन. आमकां मनशांक देवाचे सारक्याचें आनी सुरपायेचें म्हणून केलां जाल्यार आनी देवाकय एका वरवीं चड संगत आसा म्हणली आमकां समजता. कित्याक देव म्हळ्यार मोग एक सुरपान जियेला. संपूर्ण मोगाक दोन वा एक कुणी आसच आनी तशें आसतना मोगूच जावन आपल्या देवा भितर देवाच्या जिवितांत एक व्यक्ती आसात म्हणून एक जण आसात म्हणून आमची दोतोर आमचो भावार्थी आमकां सांगता. तरी आमी दादले आनी स्त्री वैयक्तीक तरान देवाच्या सारक्याचे सुरपायेचे बसलेली दादलो आनी स्त्री सांगाता मेळिल्ल्या वेळारय देवाचें रुपणें. आवय भुरग्याक आवयल्या वेळारय तें देवाचें रुपणें म्हणून आमी वळखता. वैयक्तीक तरान आनी तशें एकामेका सांगत आसतनाच आमी देवाचें सारकें आनी स्वरूप. ह्या विशयांत नियाळ एकलो फ्रांस असो जुदेव शिकोवता वा राबी मार्क आलें वखणें म्हणलो बरयता. एलोहीम म्हणलो शब्द देवाच्या नांवाचो एक आवय आसल्या म्हणून गर्भांत भुरग्याक घेवन आसल्या आवय आनी तो कशें विकसितानी म्हळ्यार एलोहीम शब्दांत 5 अक्षरां आसात. हेब्रेव करीत आसल्यार ती अक्षरां खंडीत जावन सदांची हेब्रेव भास कळटल्यान तातूंत सुरूक आसा आलेफ आनी अखेरीक आसा मॅम. आनी आलेफ आनी मॅम सुरूचो आनी अखेरेचो अक्षरां दोनी सांगत जाल्यार तें आम जाता आनी तें तो शब्द आवय माय म्हणलो शब्द. आमकां मदें ताच्या गर्भांत 3 शब्द आसात, 3 अक्षरां आसात आनी ती आसात लामेक, हे आनी योद. ही 3 अक्षरां मदगाक आसात. त्या एलोहीम म्हळ्यार गर्भांत आसात. सांगता वचूंक जायना तरी जशें रोमान ह्या रोमांतल्या अक्षरांक नंबराय करचें तशें आमी वी करतना 5 म्हणटा आयक जाल्यार 1 म्हणटा तशें हेब्रेव भाशेंतली लामेक येहे आनी योद सांगत जाल्यार पोट्टू ताचो सांगता ताचो संख्यो 40 आनी 5 जाता. आनी हो 40 आनी 5 संख्यो आदाम म्हणल्यार नांवाचो संख्यो आदाम. देखून आम आवय ताच्या भितर आदाम आसा. आदाम म्हळ्यार मनीस हेब्रेव भाशेंत आदाम मनीस. देखून देव एलोहीम
एक आवय कशी मनशाक आपल्या गर्भांत ववयता म्हणून तो राबी अक्षराचे ताचे एक विवरण दिवन देव कसो आमकां एका आवय बरी एका गरजेस्त आवय बरी आमकां ववयता म्हणून नव्या सल्ल्यान जाल्यार जेजूचें तें बिलमोग पोवचें वदन तेका आवयच्या वदना वरी ताचें काळीज मोवाळ्ळें वा बिलमोग तो पावलो म्हणल्यार संतीक बुडायन पळोवल्यार ताचो गर्भ चीड दिल्ल्या जालो असो अनुभव देवा जावचो मनशाची दूख पळयत आसतना मनशाची बेजाराय पळयत आसतना देवा ताच्या गर्भांत कठीण गर्भ चीड दिल्लो अनुभव जाता म्हणून जेजू तूं कसली दूख व्हरोन आयिल्लें मनशाचें कश्ट पळयत आसतना एका आवयक आपल्या भुरग्याचें कश्ट पळयत आसतना दूख तूं व्हरोन आयिल्लें बरी आनी देखून जशें देव एक सोडूनय एक आवय मनशाक ववयता तशें आमकां ववयता जाल्यार आमी देवाचें रुपणें जावचें म्हळ्यार सादारण असल्या देवाचें रुपणें आमचे भितर आनी एकल्याक वावोवचें हें कशें घडटा तुमी म्हणटा म्हजी उतरां तुमचे थंय रावली जाल्यार म्हजे उपदेश तुमी पाळशात जाल्यार हांव येवन तुमचे थंय वस्ती करता तुमी म्हजो मोग करतात म्हूण दाखयतात देखून जेन्ना देवाचें उतर आनी सुन्याचो स्पिरीट दोनीय आमचे थंय रावतात तो देव आमचे थंय रावता कित्याक ह्या संवसारांत देव दिश्टीक पडलो दोन रुपांनी एक सप्त मनीस जालो आनी एक मोह पारव्याच्या ह्या उज्याच्या ह्या उदकाच्या रुपार मनशा थंय देव देखून जावं सप्त वा स्पिरीट सप्त वा स्पिरीट दोनी आमचे थंय वस्ती करतात तेका देवूच आमचे थंय वस्ती करता आनी आमीच एक आवय कशें देवाक वावयता पूण आमी कशें देवा थंय भितर सरता आनी देव कशें आनी त्या जाग्यार आमकां वावयता जेन्ना सांबाळून सांगल्या वरी आमी ताच्या कश्टांत वांटले जाता ताच्या मरणांत वांटले जाता ताच्या जिवंतपणांत वांटले जाता वांटले जावचें म्हळ्यार वांटो घेवचो म्हळ्यार ताच्याच जिवा भितर प्रवेश जावचें आनी त्या वेळार आमी देवाच्या जिवा भितर प्रवेश जाता आनी थंय रावता आनी जशें जेजू क्रिस्त मेलो आनी जिवंत जालो तशें आमी मरण पावून जिवंत जाता सोन्याक मेळिल्लें सुवार आमकांय मेळटा देखून सांगपाक म्हणटा सोन्याच्या भितर रावून ताच्या मरणांत ताच्या कश्टांत ताच्या मरणांत आनी पुनर्जन्मपणांत वांटो घेवची आशा म्हाका आसा देखून हे सत्तर एक कस्तळ वा हेच्या गोंयच्या तर्जुमे प्रमाणे शेण म्हणून ताणें लेखलें आमी आयकलें तर सोन्याचो मोग आमचे थंय उरता करता आसतना देव आमचे थंय येता जाल्यार ताच्या मरणांत या ताच्या कश्टांत मरणांत जिवंतपणांत आमी वांटले जाता आसतना आमी ताचे भितर प्रवेश जावंक पावता आनी तें आमकां दिसता थोड्या मिस्टीक सांतांतय पाद्रे पियो पर्यंत घटल्यार ताच्या आंगार जेजूचे 5 गायी दिसताले दोळ्यान दिसताले आपूण दिसताले रडत पडटाले खंयच्या दिसा तो सुन्या कडेन मागो लागलो सुन्या तुज्या कश्टांत म्हाका वांटो दी तुजो पुलीस मोग हांव इतल्याचो म्हजो इकालो दिता म्हणून तो सुन्याच्या जिवितांत प्रवेश जालो सुन्याचे गाय ताचे पडले उत्सवकारक आनी नियाळ करता आसतना आशिष सांस जाल्यार थंयसराच्या त्या रुग्णालय कुसायल्या जेजूच्या रुग्ण्या मुखार आपुणूय सुन्याच्या कश्टांत वांटो घेवंक तयार आसा तुजो पुलीस हांव येवंक तयार आसा म्हूण मागणें करता ताकाय ताच्या आंगार जेजूचे 5 गायी पडले उजवाड कसो येवन ताच्या आंगार तोपून ते गायी बुडले आनी हे मिस्टीक सांगता आसात विशेष तरान सुन्याच्या पाशावांत कश्टांत मरणांत बाध्यतेल्यांत ह्या संवसारांतूच जेजूबरी जावन तें रुपणें जिवंत जेजूचें रुपणें जावन जीव आसतनाच मेल्ले दुख मेल्ल्या जिविताचें दुख ताच्या आंगार वळोवंक जेजून दिलें आज
त्या आमच्या वयणीतय तांकां एक कापड आसा आनी आमकां कापड आसा. आमी सोन्याच्या जिवितांत प्रवेश जायले जाल्यार कश्टांची वाट दिसली जाय, मरणाची वाट दिसली जाय आनी तो जिवांतपण आमकां मेळटलो म्हणलो भरवसो आमचे येता. अंकुराक रावचें, विदेश जावचें आनी दुर्घटनांत जियोवचें आनी एकट्याची खुशी देवाची खुशी म्हणून मानून घेवची निसावन कश्टाचें. आनी जर एक मनीस तें करता आपली खुशी तेगेन दवरून आपल्या वडिलांची या आपणा कोणा खातीर नातिलांक ताची खुशी करता ती एक मरण आसूं जीण आसूं आंगोरलेली. आनी तशें आसतना लोकांच्या भावनांक मेळून कश्टांत मरणांत भागीदार जाल्ल्यांक जेजूची जिणी ह्या संवसारांत आपणा मागीर मारता दिसता म्हणून आमकां समजता. आनी दुसरे वाटेन आमी कशें ह्यो स्त्रियो कशें आवय जावंक शकतात जशें देव एक आवय तेवूय आवय जावंक पावता. प्रत्येक जावन देवाचें उतर नियाळ मरयेवरी त्या उतराक आपल्या काळजांत जागो दिल्या वेळार तें उतर फळादीक जावंक आपल्या जिवितांत सेवे मारिपाक घरांत दुबळ्या लोकांची प्रत्येक जावन सेवा केल्या मारिपाक ती आवयपणाचें भाव जोडटा. देखून धार्मिकांत पत्नीक आवय म्हणून आमी मानून घेता. आनी जेन्ना धार्मीक भयणी थंयसर आसात तेन्ना आमकां एका तराचें संरक्षण भोगता. कशें आवय लागीं आसतना आमकां धोदोसकाय संरक्षण भोगताली तशें एक धार्मीक भयण लागीं आसल्यार आमकां संरक्षण धोदोसकाय भोगता. एक दोन दाखले दिवचे जाल्यार कोवेत आसा. आमचो लोक कोवेताक येता सिस्टरां कडेन आपले काळजाचे प्रळमळे सांगून. एक हॉस्टेल आसा सिस्टरां थंयसर येतात जाल्यार आवय बापाय खुशयेन आपल्या भुरग्याक त्या हॉस्टेलांत दवरता. सिस्टरां आसात ती सांबाळटात म्हणून. आस्पत्रेन नर्स आसा या इतर थंयसर धार्मिकां काम करतात. थंयसर आमकां एका तराचें संरक्षण हें आमकां दाखोवन वता सोडून घालना म्हणलें. देखून एक धार्मीक स्त्री एक बहुवचन एक आवय आपल्या पुताक गर्भांत घेवन आसल्या आवय बरी एक धार्मीक स्त्री आनी तसलें भाग ह्या आमच्या भयण्याक आज मेळटा. देवा बापाक पुताक पवित्र आपल्या काळजांत व्होवोंक आनी आपलें जिवीत देवाचें लिपोवन दवरून फळादीक करून प्रत्येक जावन तुजे शिवाय तुमच्यान कितेंच करूंक जायना म्हणल्यार सोन्याचें उतर ज्या भितर सोन्यातय हांव सर्वसंती करूंक शकता म्हणून सांगून ती जिवंक ह्या वळींत आसतना सादर जाता. देखून ताणें केल्लें समर्पण मला करया जें ताणें सांगचें सांगलां आसत तें मला करया तें पाळोवंक देव भागाक दिवन दी. आनी आमच्या मागण्या सुवादार तांकां दिता आसतना तांच्या आवय पण फळादीक जावं म्हणून आमी मागता. धार्मीक व्यसन आपणाक समर्पण करच्या आमच्या भयणीक तांच्या व्यसनाचे मोफातपणी जबाबदारी बेशी गवळेवपाक अथवा सवाल करतात. मोगाच्या भयणीनो पवित्र स्नानावरवीं तुमी पातकाक मेळ्यात आनी तुमचें जिवीत सोन्याक समर्पणेचें जिवीत जावंक पावता. तर आतां धार्मीक व्यसनाच्या शाश्वत आंगवण्याच्या बांदांत अदीक सर ताका एक पडलेली जावंक तुमची खुशी देवाच्या कृपेच्या आदारान सोन्या दिवचो आनी ताच्या अंकुराक मायेचो पाटलाव करून अंकुरी निश्फळपणान जियो आपकुशेन दुर्बळपणाक वेग मारून हे संपूर्ण बलिदान देवा बाबाक भेटोवन तुमची खुशी तुमच्या स्थापना वरवीं आनंदान देवान तुमच्या संस्थाक केल्ले किरीत आपोवणे मानून घेवन आनी तुमच्या शरदिनी बडका जेजूच्या तेरेजान संतोशान मोगान रुपेन केल्ल्या समर्पणाची देख दोळ्यांत दवरून देवाच्या परजेचे आनी विशेष करून दुबळ्या तेंच्या सेवे साखरेन पवित्र आत्म्याच्या कृपेन उदार मनान तुमचें जिवीत कोसून
उतरांनी अंकुर मुलीन सोडवणीच्या कामात आपले आपोवणे मानून घेतले. त्या उतरांत ती तुमचे संस्थेची शेवटे तीच तुजी तिची उतरां तुमची करून तुमचे जिवीत या उतराप्रमाणे मांडून सोडवणीच्या कामात वांटून घेऊन तुम्ही तयार आसात. बेतानीचे नाव तुमच्या संस्थेक मेळ्ळा. बेतानीच्या भाव भयणीची भेट घेऊन जेजू तुमचे जिविताचो केंद्र तुमचो सोडून मोठो आसलेलो संगाती आनी तुमच्या काळजाचो गोडो म्हणून धरून आनी मरये भशेन जेजूचें उतर आयकून नियाळेच्यान आनी तशेंच मागता भशेन मोगान ताची सेवा करत्यान तुमचे सगळी जिवीत सरून तुमकां खुशी आसा. तुमचे देवानीचेर विश्वासीपणान पाळून सर्वप्रकार देव तुमकां भरपूर कृपा दिली. आमेन. शाश्वत अंगवळीवरच्या आमच्या भयणीक देवाचो आदार आनी आमची मागणी गरज आसा. आतां उमेदवारां सारको धरून कलतेपणान देवाचो आनी संत भक्ताचो आदार मागतात. आमी कश्टाच्या काळार आसां देखून लरी गायतना उबी रावून तांचे पसंत मागया.
सर्वेश्वरा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आहे त्या तुझ्या सापडलेली काळजां धार्मिक देशाचो आंगवण करून तुझ्या कृपेन तयार कर पवित्रतेच्या मुख्यान सर्वात नितळ कर आणि तुझ्या मोगांची जडकी असो त्या मागता जेजू क्रिस्तांच्या सुम्यावरती आमेन. चडची वाद आणि अनुभवण्याचे पोत्र घेऊन आमच्या बहिणी श्रेष्ठ वडेन बळगोसले ताका साक्षीदारां हांचे मुखार बेतनी घटनेवाडे प्रमाणे मोरा पर्यंत निष्कळपणान दुबळीकायेन आनी विधीकपणान जियेतली म्हूण आंगवण्यो करतात आनी सगळ्या पवित्र सभेच्या तशेंच बेतनी संस्थेच्या नांवान श्रेष्ठ वडेन त्यो तांच्यो आंगवण्यो आतां मानून घेतात. देवाचे महिमेखातीर म्हज्या जिविताचे ताका परिपूर्ण समर्पण करूं आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत जेजूचो
म्हज्या जिविताचें ताका परिपूर्ण समर्पण करूं आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत जेजूचो अदीक लक्ष लोकांक लाव करूं ताणेंच म्हज्या काळजांत पेटयल्ल्या उद्देगा प्रमाणे हांव भयण मेरी लॉयन क्रास्ता बाळग जेजूची हांगा हजर आशिल्ल्या भयणी भुजी जेजूच्या ल्हान फुलाच्या बेतनी भयणीच्या मेळाचे श्रेश्ठ वडील भयण रोसलीन तुज्या हातांत हें म्हजें समर्पण भेटोवन दिता आनी ह्या मेळाचे घटने प्रमाणे म्हऱ्या पर्यंत हांव बरी निश्कळपणा दुर्बळपणा आनी विवेकपणान जियेतली म्हूण आंगण करून भास दिता सद्या काळजांत हांव म्हाकाच ह्या धार्मीक कुटुंबाक ओपून दिता हे करी पवित्र आत्म्याचे कृपेन आनी भाग्यवंत आंवकार मुलीचे विनवणेन पवित्र सभेचे सेवे सारकेन संपूर्ण मोगाचे वाटेन सदांच फुडें सरूंक म्हाका फावो जावं म्हूण मागता हांव सर्वेस्पराची साकर तुज्या उतरा प्रमाणे तुमचे तरेन बोलूं बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या तुज्या अगणित मोगाचे आनी ताकदीचेर विस्वास करून पूर्णपणी म्हजी संस्कारनी देवा बापाक करून आनी लागींच्यान जेजूचो पाटलाव करून हांव भयण मेरी मनस्या वाळंका कार्डोसो बाळग जेजूची हांगा हाजीर आसलेल्या भयणी भुजी जेजूच्या ल्हान फुलाच्या बेतनीच्या भयणीच्या मेळाची श्रेश्ठ वडील भयण रोसलीन तुज्या हातांत हें म्हजें समर्पण भेटून दिता आनी ह्या मेळाच्या घटना प्रमाणे मरो पर्यंत आंकवारी निश्कळपणान दुर्बळपणान आनी याज्ञा पाळणेची जिवीत जियेतली म्हूण आंगण करून भास दिता सगळ्या काळजान हांव म्हाकाच ह्या दोनी कुटुंबाक ओपून दिता हे कोरी पवित्र आत्म्याचे कृपेन आनी भाग्यवंत आंकार मोगयेचे विनवणेन पवित्र सभेचे सेवे चाकरेन संपूर्ण प्रितीमोगान वाटेन सदांच फुडें सरूंक म्हाका फावो जावं म्हूण मागता ही आसा हांव देवाची चाकण तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे सवय जावं देवाचे महिमे खातीर म्हज्या जिविताचें ताका परिपूर्ण समर्पण करूं आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत जेजूचो अदीक लक्ष लोकांक लाव करून ताणेंच म्हज्या काळजांत पेटयल्ल्या उद्देगा प्रमाणे हांव भयण मेरी कविता तेरेस लूक मायेची हांगा आसल्या भयणींची जेजूच्या ल्हान फुलाच्या बेतनी भयणीच्या मेळाची श्रेष्ठ वडील भयण रोसलीन तुज्या हातांत हें म्हजें समर्पण भेटोवन दिता आनी ह्या मेळाचे घटने प्रमाणे मोरा पर्यंत आमकां निश्कळपणान दुर्बळपणान आनी विदेकपणान जियेतली म्हूण आंगण करून भास दिता सगळ्या काळजान हांव म्हाकाच ह्या धार्मीक कुटुंबाक ओपून दिता हे करी पवित्र आत्म्याचे कृपेन आनी भाग्यवंत आंकार मुलीचे विनवणेन पवित्र सभेचे सेवे सारकेन संपूर्ण प्रितीमोगाचे वाटेन सदांच फुडें सरूंक म्हाका फावो जावं म्हूण मागता हांव सर्वेस्पराची साकर तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे तें घडोवन देवाचे महिमे खातीर म्हज्या जिविताचें ताका परिपूर्ण समर्पण करून आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत जेजूचो अदीक लक्ष पाटलाव करून ताणेंच म्हज्या काळजांत पेटयल्ल्या उद्देगा प्रमाणे हांव भयण मेरी जोगिटाच्या सरदारान बाळग जेजूची हांगा हजर आशिल्ल्या भयणी भुजी जेजूच्या ल्हान फुलाच्या बेतनी भयणीच्या मेळाचे श्रेश्ठ वडील
आनी ह्या मेळाचे घटणे प्रमाणे मोरापर्यंत हांव बोवाळ निश्कळपणान दुर्बळपणान आनी विधेयपणान जियेतले म्हूण आंगवण करून भास दिता. सगळ्या काळजान हांव म्हाकाच ह्या धर्मीक कुटुंबाक ओपून दिता. हे परी पवित्र आत्म्याचे कृपेन आनी भाग्यवान आंकार मरयेचे विनवणेन पवित्र सभेचे सेवे साकलेन संपूर्ण प्रिती मोगाचे वाटेन सदांच फुडें सरून म्हाका फावो जावं म्हूण मागता. हांव सर्वेस्पराची साखर तुज्या उतरा प्रमाणे जेवतें पडूं. देवाचे महिमे खातीर म्हज्या जिविताचे ताका परिपूर्ण समर्पण करून आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान जेजूचो अदीक नाशिल्लो पाटलाव करून ताणेंच म्हज्या काळजांत पेटयल्या आत्मेका प्रमाणे हांव भयण मेरी सीमा एल डिसोजा जेजू बरो डोंगऱ्याची हांगा हजर आसलेल्या भयणी म्हजी जेजूच्या ल्हान फुलाच्या बेतनी भयणीच्या मेळाचे सेज पडेन भयण रोसली तुज्या हातान हे म्हजें समर्पण भेटोवन दिता. आनी ह्या मेळाचे घटने प्रमाणे मोरा पर्यंत हांव बरी निश्कळपणान दुर्बळपणान आनी विधेयपणान जियेतली म्हूण आंगवण करून भास दिता. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव म्हाकाच ह्या धार्मीक कुटुंबाक ओपून दिता. हे परी पवित्र आत्म्याचे कृपेन आनी भगेवन आंकार मरयेचे विनवणेन पवित्र सभेचे सेवे साकलेन संपूर्ण प्रिती मोगाचे वाटेन सदांच फुडें सरून म्हाका फावो जावं म्हूण मागता. हांव सर्वेस्पराची साखर तुज्या उतरा प्रमाणे जेवतें पडूं. देवाचे महिमे खातीर म्हज्या जिविताचे ताका परिपूर्ण समर्पण करून आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान जेजूचो अदीक नाशिल्लो पाटलाव करून ताणेंच म्हज्या काळजांत पेटयल्या आत्मेका प्रमाणे हांव भयण मेरी सरिता डिसोजा जेजूच्या पवित्र काळजाची हांगा हजर आसलेल्या भयणी म्हजी जेजूच्या ल्हान फुलाच्या बेतनी भयणीच्या मेळाचे सेज पडेन भयण रोसली तुज्या हातान हे म्हजें समर्पण भेटोवन दिता. आनी त्या मेळाचे घटने प्रमाणे मोरा पर्यंत आमकां निश्कळपणान दुर्बळपणान आनी विधेयपणान जियेतली म्हूण आंगवण करून भास दिता. सगळ्या काळजान हांव म्हाकाच ह्या धार्मीक कुटुंबाक ओपून दिता. हे परी पवित्र आत्म्याचे कृपेन आनी भगेवन आंकार मरयेचे विनवणेन पवित्र सभेचे सेवे साकलेन संपूर्ण प्रिती मोगाचे वाटेन सदांच फुडें सरून म्हाका फावो जावं म्हूण मागता. हांव सर्वेस्पराची साखर तुज्या उतरा प्रमाणे जेवतें पडूं. देवाचे महिमे खातीर म्हज्या जिविताचे ताका परिपूर्ण समर्पण करून आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान जेजूचो अदीक नाशिल्लो पाटलाव करून ताणेंच म्हज्या काळजांत पेटयल्या जेजूची आत्मेका प्रमाणे हांव भयण मेरी मॅक्लीन लोगो कुसयल्या जेजूची हांगा हजर आसलेल्या भयणी म्हजी जेजूच्या ल्हान फुलाच्या बेतनी भयणीच्या मेळाचे श्रेश्ठ वडील भयण रोसली तुज्या हातान हे म्हजें
म्हाका दिल्ले गोदे प्रमाणे पूर्ण सगळीच्या नांवान आनी जेजूच्या ल्हान फुलाच्या बेथानीच्या भयणीचे संस्थेच्या नांवान तुमच्यो आमोण्यो हांव मानून घेता. भगवंत तेरेस जेजूचें ल्हान फूल जातलें तुमकां नमुनो आनी भगवंत हांव पावली बेथानीची राणी तुमची पदवेदार शेवटली. सदांच खरेपणी तुम्ही सर्वेस्पराच्यो साकरी जावचे हात तुमकां पावसा. आमी आतां समर्पण घेता त्या धिमस्तीच्या बलिदानाक एकवटलेले तुमचे समर्पण सर्वेस्पर देव फळादीत करून आनी संपूर्ण पाव म्हणून खतखतीत काळजान मागता. आता शाश्वत अनुभवलेल्यो भयणी संतोषान समर्पणाचें गीत गायतात. सर्वेस्परा सगळ्या संवसाराच्या रचणारा आणि सुमेस्त मनशांच्या बाबा तुका आमी वखणटा, तुका आमी दिनवासता, तुका आमी मान दिता. अब्रामातान तुझी परसा वेचून काढली आणि तिका संस्कार मुलीच केली. अरण्यात असताना तिका तुवें तुझ्या बलिश्ठ हातान राखली आनी सांबाळली. दुर्बळतायेक आनी गळगळीपणाक ती सांपडलेली असताना तिका तुवें मायपातान उबारली. तुज्या इश्टगातीक वाट करून ती पयस पयस गेली तेन्ना
तिका तुवें तनमळ्यान बऱ्या मार्गार परतून हाडली. तुका ती सोबीत आसली तेन्ना बापायच्या मोगान तिची जतन घेतली आनी बसयलेल्या देशांत स्वतंत्रताय भोगूंक तुका व्हरून पावयली. ह्या तुज्या जेण्या पासत आमी तुका अर्पणता. पूण सक्तवरणी सर बाबा जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या भावा वरवीं सत वळखूंक तुवें आमकां पावयली, देखून आमी तुका जिनवासता. हांव वारवरी पावन तो जल्मलो. आपल्या मरणांत ताणें तुज्या करचेक आत्तांची सोडयली आनी आपल्या पुनर्जिवनपणान दिवची आसा ती महिमा ताणें तिका उडावी केली. तुज्या उब्याक बसोवन ताणें पवित्रत्म्याक हाडलो आनी ताचे वरवीं लेख मीठ नासलेल्या सिसांत शुभ वर्तमानाच्या भक्ती मार्गान सोडून तुज्या नांवाचे महिमेक आनी मनशेच्या सगवणेक आपलें सगळें जिवीत समर्पून ताणें विशेष आपणे दिलें. हो तुज्या आपणेचो काळो आयकून ह्या आमच्या भयणींनी तुज्या सेवेक आपल्या जिवीचें समर्पण केलां. त्या पासत ते तुजें मंदीर दिन वसणेच्या नव्या गिताच्या नादान गाजता. बाबा तुज्या मोगा खातीर सगळें सांडून आपणाकच तुका समर्पण दिल्या ह्या तुज्या साखळीचेर तुजो पवित्र पत्नो धाड. तुज्या पुता जेजूचो जोडटा तांच्या जिवितांत परजो आनी हे बरी घालता पळयलेल्या समेस्त मनशांक तुज्या पवित्र सगळ्यांचो जेजू बरोच आसा म्हणून कळोवन यो. आपली काळजां सर्व संवसारीक दबदबण्यांत मेकळी सांबाळून तुज्या परदेची वती हळ करून त्यो सदां आयत्यो आसूं. कश्टातुकी सांपडलेल्यांक आदार दिवन कश्टातलेल्या जेजूक उजवण दिवन त्यो सुरसुरीत जावन आनी संवसाराक घडटा तें पळयतना तुमचो बाबा जनावरां आनी मोगान आमचो संवसार चलयताय म्हणून त्यो वळखूंक पावो. तांच्या जिविताच्या समर्पणा वरवीं तुजें राज मनशां मदें वेगळी वेगळी यो आनी शेती तुज्या भक्तां सांगाती तुज्या गोपान सरकार सासणाचें सूख त्यो भोगूंक तें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मुदी मोगाचो आनी विश्वासीपणाचो भक्त क्रिस्तां मुखांतर आमी देवाचो मोग अनुभव करता. आतां गवळी बाप मुदयो आनी क्रिस्त आशिर्वाद करतले. सर्वेस्वर आमचे गॉड आनी आदार सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसो. प्रार्थुया. सर्वेस्वर आमच्या बाबा मनशाक वासो तूं रचणार तुमचो सांबाळणार आनी तुमचो सगवडणार. तर बाबा सर देण्याच्या दातारा ह्या मुद्द्यांचेर तुजो आशिर्वाद मागता. तशेंच क्रिस्त पवित्र सगळो बरो मोग तुजे जावन देवून येता. ह्यो मुद्द्यो जेजूच्या कृपेन आपल्या पत्नीक अंतरपणान दिल्या पूर्ण अखंड मोगाची गुणां त्याच बराबर त्या मोगांत तांकां वेगळो करून पेसारतात. त्या सगळ्या दुस्मनाचेर झुजोन जेजूक आपल्या पत्नीक विश्वासी रावून तोच जेजू तांकां राखता आनी व्हरता म्हूण ह्यो मुद्द्यो उगडास करतात. तर सगळ्या तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ह्यो मुद्द्यो पवित्र कर म्हणून आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आतां श्रेष्ठ वडील क्रिस्त आनी मुदयो आंगवणेल्या भयणी दितात. तुमचो मोग केल्ल्या
आणि तुमचे बसत आपणाक समोरून दिल्या जेजूचो क्रूस पळया. दिसपट्टे ताचे तुमची दिश खंचोवन दवरा. सदांकाळ ताच्या मोगान स्थिर रावून तुमचें समर्पण तुमी ताका करून हो क्रूस तुमकां उदास करूं. सर्वीच्या राजालागी तुमचे लग्न जालां. खेळात त्या लग्नाची न्ही. या राजाच्या सासवीक सुखाच्या लग्ना जगान सरकार तुमकां वांटो मेळचे खातीर तुमच्या पवित्र गुणांचे उतर विश्वासपणे सांबाळा. San
तुझ्या भाव बहिणीनो तुमच्या निमित्ते हे बलिदान सर्वप्रदान देवा बापाक मानतात असले जाऊन मागात प्रीतीच्या बाबा या देण्याने पुन्हा आलेले तुझ्या दुवांचे आंगोण्याचे समर्पण पासून मानून घे आज ताणी वेगळ्या कमटवासी जीवित असो बेस जेजूच्या संपूर्ण मोगाच्या समर्पणात तांकां किरीतपणी एकवट येता हो एकवट दिसान दीस वाडत वचो वाडत तुवेच्या दिसपटे या बलिदानाक मांडो देव तांची काळजां तुज्या आनी भावा भयणीच्या मोगान लासून वचो दिवन आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्वर तुमचे सर्वे आसूं निष्कळंक परिसंपूर्ण जावन पावलो नितळ निर्मळ काळजाचो सुख संतोष ताणे परगटलो आनी संपूर्ण निर्मळपणाचो अपुनूच नमुनो जालो सदां सुखी खुशी पाडून तो जियेलो आनी मरा पर्यंत जावन विदेक जालो पुरसां आमचे खातीर ताणें प्राण सोडलो असो प्राणाच्या सजीवाचो संपूर्ण भोग तुका भेटोवन दिलो जी मोगान पडला करून आपलो संवसारांच्या सर्वस्तुसो तांकां तुजी केरी साकरी तो सर्वोत्तमान ताणें फावो केलो आनी सरकार केलो वासयलो केदीस सरानांत असलो देखून दुतां भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचे कीर्तन निरंतरी आमी गायता पवित्र आत्म्याचे सत्यन सर्व जीव आणि पवित्र कोण जाता तुझे काम असते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटून करच्या एक आशा करता तुझो मेघ आसाय देखून बाबा कल्पना नेमावली करता तुका भेटूच्या आमी हाडटांतली देणी त्याच पवित्र आत्म्यावरवी तुझ्या पुतांच्या सुमी जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगतांच्या तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरता तो पराधीनचो देराधी ताणें उगवलो तुका दिन वसून तो मरलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेत घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे कसो समर्पणची
तेच करीन जे म्हणत असताना आज घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या सुसान दिली आणि म्हळे तुम्ही समेस्त घेया आणि आमतले पियेया ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणीक काराचे हे रगत पत्ताचे वखसाणे मेळच्या तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशा पसोत ते वारो केले हे म्हज्या उदासाक करा. Volta sobre Aleluia. जे बदले आपल्या मनात आमकां तुजी इश्टगाल जोडल्या तीच बरी आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिजे तुजी दयाळ इश्टगाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान कसताय तांकां ताज्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सगळे एक कूड आनी एक आत्मो आनी सामको निर्भय तुका भेटलेले सासणीक दान करून आनी अशें देवाचे मागीर गोबोर लावन कारभारीच्या तुझ्या दर दुखांच्या आणि वैभव साक्षीच्या आणि समेस्त भक्त संघात विसून काढलेल्या राजनामा वाटून मिळून त्यांच्या विरोध साधारणपणे मेळटलो म्हणून आम्ही विश्वास करता. बापा या देवगी आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तुज्या वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो करतना आमी मागता. तुज्या साकळा 5 दिसांच्या देव बाबाच्या आनी पिकट पवनांच्या गोडी बाबाच्या संगता पवित्रेच्या सुमेस्त गोवड्या आनी मुनिया बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे गरजे संगतले ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बाबा दान आनी प्रिती मोगान तीर्थ कर. बापा ह्या आमच्या वेळींनी आयच्या दिसा मठवासी दिसाच्या मोन्याचे शाश्वत गांधी जेजू पेटलो आसून आपले जिवीक समर्पण दिला. भक्ती जेजूचो पटलाव करून त्यो अत्रेतात आपले अत्रेक शाक्ती पावून क्रिस्ती भक्ती मार्गाचे सरपून आयले आनी भाव वेळीच्या प्रिती मोगाक पवित्र सभेक तांणी उमेदीन साथ दिवचे खातीर तांच्या समर्पणाक तूंच तांकां तीर्थ करून सांबाळ. तुझे भुजीत गैरताय केल्या तुझ्या आत्माची मागणी दये नाही कळवळ्या बाबा संवसारात शिकवलेल्या तुझ्या भुरग्या दया करून तुझ्या दयेक आमच्या मेल्ल्या भावा बहिणी आणि तुझ्या इश्टगतींतल्या संवसारात अंतरिल्ल्या सोमेस्तां मागीर बसा तुझ्या राजन घे थंय आमी तुजी महिमा बघून ससना दोशी जातल्या म्हणून आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वाडून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास येशू तय पवित्रतेच्या एकमनात सर्व देवता बाबा सर्वंतन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सगळ्यांची आज्ञा मनान करून
की देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटाली त्या शेळीच्या जेवणाक आप उणेलातले आमी सुगाटी
प्रार्थूया. देवा, आमच्या बापा आईच्या संभ्रमापासून तुका दिन वाचून जेजूच्या कुडी रक्ताचे जेवण भक्तीन घेतल्या उपरांत हे मागणे आम्ही विश्वासान करता. मठवासी देशाचो आंगवण्यो करून आपल्या जिवीत तुका समर्पणांत त्या आमच्या बहिणीची काळजा पवित्रत्मेच्या पुजान जळटी दवर आणि आस केल्या समर्पणाक मनापर्यंत तांकां विश्वासी सांबाळून सर्गी सासनीक सुखान जेजूचे फोटो आणि तुका रूप बघून तांकां पावय. क्रिस्तांच्या सोन्या वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसो. आमच्या मनात बरे जीव घालता तो सर्वेस्वर तुमकां तुमच्या निशेवान तीर करून दवरू आणि आस केली बसवणी विश्वासपणान सांबाळून तुमकां बळ दिवं. तुम्ही विसरून काढला त्या त्यागी जिविताच्या बेसान संतोषान जिव आणि संतोषवरीत काळजान तुमच्या भाव बहिणीची जबाबदाऱ्यान जतनाय घेऊ. जेजूचो आनी आमचो बाप तुमकां फावो करूं. पवित्र आत्मो तुमच्या काळजांनी देवाचो मोग घालून तुमकां समीच्या नांवान एकवटले एक कुटुंब कशें आनी एक कुटुंब मनशा मुखार जेजूच्या मोगाचो उपकार जावं. आनी सर्वोपकार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे या संभ्रमात वांटो घेतलेल्या समेस्ताचेर आशीर्वाद घालून वसोन्यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. आमचे कुडयाचे दिसाय जावन आपल्या उपरांत आमच्या लग्नाची दुसरे भटी आमच्या दिसायकडे आमकां भेट दिवची. मेच्या 10 तारखेर क्रिसमस सकाळमेंटा फक्त दिसायला येतले. आतां आमच्या दिसायचो सुरवात जल्माचो दीस दिसायचो पयलीं दिसाक आसतना आचरण करचो आनी म्हाका 2 दीस उरले आनी सगळ्याच्या दिसा पासबाराक दिसायच्या घरा वचून विश करून जावचें. आज आमकां एवढो अवकाश मेळ्ळा आनी त्या देखून सुटमाच्या नावी आनी हांगा सगळ्या समेस्त्या नावी 55 वर्सांचो पुजा संदर्भाचेर तांकां मागीर आमी मागता आनी भोवपुराचो तुमकां आमी दिता आसतना परवा शुक्राराच्या दिसा विशेष तरान आमच्या गोडी बाबा बसून मागोवकी हांव तुमकां उलोव दिता. जाल्यार शुभाशय पाठोवन भोवपुराचो मुखार समेस्त्या नावी हांव तुमकां दिता. जल्मा दिसाच्या उल्हासा समेत दिनवासनेची 2 उतरां सांगोवपाक तुमचे मुखार. मोगाचेनो ह्या वरच्या दिसा बेतनी वट्टान पंदरा भयणींनी शाश्वत आंगवण्यो करून तांकां देवाक समर्पण दिवच्या संदर्भात
वाडो बेतनी फुलो देव आम्हा समेस्तान आशिर्वाद देव बरें करूं. गीतमान गीत केल्या उपरांत गवळी बापांनी आनी सर त्या सकाळी तशेंच स्पेस वडील आनी तिची सल्लागारां प्रांती वडील शाश्वत